गुड्डेमोळ सावर्डेचो 32 वर्सां पिरायेचो समीर शेख ह्या तरणाट्याक ताच्या इश्टान गाजियाबाद उत्तर प्रदेशात आपण खून केल्ल्याची घडणूक घडली। समीराचो खून जाल्ल्यान ताच्या कुटुंबाक आनी गांवच्या लोकांक बरोच धक्को बसलो। सध्या ह्या खून प्रकरणात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दोगांक अटक केल्या आनी दोगांचो शोध घेतात। मेळिल्ले माहिती प्रमाण समीर शेख हो तरणाटो पुण्याक एके बिगर सरकारी संस्थे खातीर काम करतालो। ईद आशिल्ल्यान 25 मेक तो आपल्या घरा आयिल्लो। 30 मेक ताका ताच्या एका इश्टान ईमेल करून दिल्लीक आपयलो। ते प्रमाण तो आपल्या कुटुंबाक सांगून विमानान दिल्लीक गेलो। मात दिल्लीक पावले उपरांत 3 दीस ताचो फोन बंद मेळटालो। उपरांत 3 जूनाक ताच्या कुटुंबियान कुडचडे पुलीस स्टेशनात समीर बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ दाखल केली। उपरांत कुडचडे पुलीस हाचो शोध लावपा खातीर दिल्लीक वचपाक भायर सरले। पुलिसांनी ताचो शोध घेवपाक सुरवात केली। समीरान दिल्लीक रॅपिडो टॅक्सी बूक केल्ली। तेच म्हायतीच्या आधाराचेर पुलिसांनी रॅपिडो कार्यालयात वचून समीर हाची म्हायती मेळयली। उपरांत टॅक्सी चालकान तांकां आपणे गाजियाबाद उत्तर प्रदेशात खंयचे सुवातेर सोडिल्लो हें सांगलें। उपरांत समीरा वांगडा कोण आशिल्ले हाचो तपास सुरू केलो। 4 जाण दुबाविता मदल्या एकल्याक समीरान UPI वरवीं पयशे धाडिल्ले अशी म्हायती मेळ्ळी। पुलिसांनी ते बँकेत वचून कोणाच्या खात्याचेर पयशे धाडिल्ले ताचे नाव आनी मोबायल नंबर घेतलो। उपरांत त्या आरोपीचो रातभर शोध घेवन सकाळी ताका अटक करपाक पुलिसांक यश आयले। पुलिसांनी अटक केल्ल्या दुबावितान सांगले, आमी समीराक वळखनाशिल्ले, मात आमचो एक इश्ट आशिल्लो, तांणीच ताका गाजियाबाद आपयल्लो। 10 जूनाक दनपारा पुलिसांनी ह्या आरोपीक वांगडा घेवन सगळे खंयच्या रुमात राविल्ले त्या रुमाचो शोध घेतलो। हो रूम भायल्यान बंद आशिल्लो। उपरांत त्या रुमाच्या धन्याक आपोवन कुलूप तोडून रुमात प्रवेश केलो। तेन्ना रुमात कांयच दिसूंक ना, मात बाथरूमांतल्या जनेलांतल्यान किडे भितर सरून ते बाथरूमांत वतात ते दिसले। बाथरूमाक भायल्यान कुलूप लायिल्ले। ते तोडले उपरांत भितर कोणाक वास येवचो न्हय म्हणून खुबश्या चादरांनी आनी शेंद्रेन गुठलायिल्ली समीराची कूड पुलिसांक दिसली। ह्या खुणाक 10 दीस जावन गेल्ल्यान समीराची कूड कुशिल्ली आनी ती वळखुपाचे परिस्थितीत नाशिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो करून ताची कूड पोस्टमॉर्टमाक धाडली। उपरांत ताच्या कुटुंबाचे सुवाधीन केली। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात।